नमस्कार तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ जीएसपी वर्ल्ड वाइड अजे जीएसपी समाचार हर एक आयतार सकाळ 8:30 हांव तुमगेले मुखार ह्या वराचे प्रमुख सुद्दी आनी समाचार आनी माहिती घेवन येतस सुरवेचे सुद्दी आतां पळोवन येवया. आमी पडू तिरुपती म्हणून सांगता जाल्यार आमगेले कारकळ वेंकटरमण देवस्थानाचे ब्रह्म रथोत्सव म्हणटाना ताजे एक चंदाईची पळोवची एक विनूतन भाग्य आमकां मेळ्ळलें आसा. ह्या वर्साच्या कारकळ वेंकटरमण देवस्थानाच्या 13चे चंदाय कशें आशिल्लें म्हणून आतां पळोवन येवया. मे 9 तारीखेक ध्वजारोहणात ओटूची तेरू सूर जाला. तशीच मे 13 तारीखेक देव ब्रह्मरथारी विराजमान जावत जाल्यार एक सुंदर दृश्य आतां आमी पुरो जन पळयत आसाची. तशीच कारकळ 13 वेळारी चलत जाल्यार विंगड धार्मिक विधिविधान आनी कार्यक्रम पुरा तुमकां ह्या व्हिडिओ क्लिपांतू आमी दाखयत आसाची. कोणाक कारकळ 13 भाग घेवच्या जायनिकी तांणी पुरा ह्या व्हिडिओंतू कारकळ 13च्या चंदाई घरा बैसुनूची पळोवत जाल्यार एक अवकाश यूथ ऑफ जीएसपी वर्ल्ड वाइड ह्या जीएसपी समाचारा मूलक तुमकां करून दिता आसा. गुरुपुरांतू अशा आमगेल्या वरदराज वेंकटरमण देवस्थानाच्या ह्या वर्साच्या 13 मे 13 तारीखेक मस्त चंदारी जल्लेलो आसा. गांवचे परगांवचे जनान ह्या 13च्या ह्या उत्सवांतू भाग घेवन मस्त खुश भोगलीची तशीच देवाल्या कृपेक पात्र जालीची. ताजे एक दृश्य आतां तुमगेल मुखारी तुमी आतां पळयत आसाची. आमकां अखिलेश भट आनी पेटोवन दिलें जाल्यार ह्या सुंदर दृश्य गुरुपूर वरदराज वेंकटरमण देवस्थानाचे 13चे एक चंदाई.
ವೆಂಕಟರಮಣ ಧೀರೆ ದರ್ಶನ ಧೀರೆ ದರ್ಶನ सकल लोक पंच प्राण संकर्षण वेंकटरमण 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 दिव्य सन्निधाना तू दिता समाधान धीरे नित्य दर्शन दिव्य सन्निधाना तू दिता समाधान धीरे नित्य दर्शन दर्शन धीरे वेंकटरमण दर्शन धीरे वेंकटरमण पोसार हरीश शेणे आणि सखूबाई दत्ती निधी हांनी ह्या वर्साच्या एका क्लासा लागून 10th शिकतसल्या चेडूवांक उडपा गांवांतू वास करतसल्यांक आर्थीक जावन मस्त कश्ट आसून शिकून लायक मार्क काडका म्हूण कोण मन दवरला पळय चेडूव तांकां पुरा स्कॉलरशीप आनी साधना प्रशस्ती दिवका म्हणून तांणी लेखून तशीच ह्या वर्सा सूर केल्लो आसा ताजें एप्लिकेशन जल्तींतलो घालका ताजें अखेरी डेट पुरा ह्या न्यूजांतू तुमी पळोव येता अर्जी घालूक अखेर दिवस जुलय 31 GSP समाजाचे लायक शिकचे जाल्यार आर्थीक जावन कश्टार अशे 10 विद्यार्थी तांकां एकल्यांक 15,000 रुपये स्कॉलरशीप मेळचे आसा ते 2023-24 वर्सांतू 7 आनी 10ची क्लासांतू कन्नड आनी इंग्लीश माध्यमांत शिकता जाल्यार बरे मार्क्स घेतील तसले 4 विद्यार्थींक तशीच 10थांतू शिकता जाल्यार संस्कृत गणित समाज विज्ञानांतू मस्त लायक मार्क घेतिल्या एक स्टुडंटाक ह्या साधना प्रशस्ती दिवच्याक आनी मन केल्लो आसा पोसार हरीश शेणी आनी सखूबाई दत्ती निधी तर्फेन उडपाचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायाचे एक लागून 10ची क्लासाच्या विद्यार्थी समुदायाक स्कॉलरशीप आनी साधना प्रशस्ती दिवन आनी मस्त बरें काम करतासाची हांकां हरिगुरू कृपे आसो म्हूण आमी यूथ ऑफ GSP तर्फेन GSP समाचारांतू निमगून घेतासाची कुमटा काऊ कामाक्षी देवस्थानांतू गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थिती आणि मार्गदर्शनांतू चंद्रितिरी श्रीनिवास कल्याण सवा कार्यक्रम चल्लालो आसा त्या कार्यक्रमाचे दृश्य आणि स्वाम्याल्या दिव्य कार्यक्रमालान देवाक पूज जाल्लो पुरा पळोवया ह्या न्यूजांतू देवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा
आमगेल्या पुत्तूर लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाक पुत्तूरू मातोबार महालिंगेश्वर देव येवन दोन्ही देवाले दिव्य सन्निधी पळोवच्या मेळ्ळल तसले एक भाग्य आमगेल जनाक मेळ्ळल आसा ताजे एक दृश्य आतां तुमगेल मुखारी. आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी केरळाचे चोनाल चेंडमंगळम ग्रामांतू श्री वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी देवस्थानाक भेट दिवन तांच्या जनाक अनुग्रह केला तसले आशीर्वाद केला तसले एक दृश्य आता आमगेल मुखारी. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण. तुमगेल्या घराक ह्या म्हयनोय विश्वव्यापी इंग्लीश मॅगझीन येवन आसका.
ह्या इंग्लीश मॅगझीन तुमगेल घराक येवका म्हूण जाल्यार तुमी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यार तुमी हांकां सबस्क्रायब करून हर एक म्हयनो तुमगेल घराक ह्या इंग्लीश मॅगझीन विश्वव्यापी येवं तशी करत ह्या म्हयन्याच्या कसं विशेष म्हणून पळोवन येवया. ह्या म्हयन्याच्या कवर पेजांतू TV मोहनदास पै हांगेल्या विशेष जावन आशिल्ल्या आर्टिकल तुमी वाजुवेत. तशीच विंगड आर्टिकल ह्या म्हयन्याच्या विश्वव्यापी इंग्लीश मॅगझिनांतू आसा. ह्या मॅगझिनाक तुमी आर्टिकल बरोवका म्हूण जाल्यार हांगा मेल ID आसा, हाका तुमी आर्टिकल बरोवन आमकां पेटोवेत. तशीच सबस्क्रायबय तुमी करका म्हूण आमी निमगून घेताची आनी ह्या मॅगझिनाक तुमगेल्या सपोर्ट आसका, तुमी ह्या मॅगझिनाक आदार दिवका म्हणून आमी सगळ्याची आमगेल्या टिमा तर्फेन तुमकां निमगून घेताची. आमगेल्या यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड चॅनलाचे तुमगेल्या मोगाचे कार्यक्रम आमगेल वासारी अपास सूर जातस. ह्या सिजनांतू तुमकां भाग घेवका म्हूण जाल्यार तुमी कसं करका आनी खंयचे रितीरी भाग घेवका म्हणून तुमकां अंतू विशेष एक माहिती आमी दितसाची. तुमकां रांदप करची एक खुशी विचार म्हूण जाल्यार त्या रांदप लोकांक पळोवका तांकां माहिती दिवका म्हूण जाल्यार तुमी यूथ ऑफ GSP हाजे आमगेल वासारी कार्यक्रमांतू भाग घेवेत. तुमी करचे खाण रांदप तुमगेल घरांत मात्र न्ही सगळे जगताक पावत जाल्यार काम आमी करताची. अरुणा मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वासरीक तुम सगळ्यांक मोगाचे स्वागत. जा म्हणली कुडले चेडूआन चढतावत निमगूच एक प्रश्न म्हळ्यार खवच्या कसं असं म्हणून आनी केल्लेले जत्वे पुणी हें जायना तें जायना म्हणटना हाका एक सोल्युशन कसलें चेडूआनाची रांदप करून तांकां जाय जाल्यार म्हणके आरामेर बसून खावचें म्हणटना आमी आमगेल वासरींतू एक वेकेशन स्पेशल कोरया म्हणून लेखलें. बट हाका गेस्ट कोण आपोवचे म्हणून आलोचन करतना आमगेर वाटस चिराग कामत. आता तुमगेल्या GSP समाचारांतू उद्योग समाचार पळोवत असेल वेळू. मंजेश्वरांत तशें स्कुलांतू टिचर्स जावका म्हणून एक माहिती मेळ्ळेली आसा. हिंदी शिकवत असेल टीचर आनी कॉर्डिनेटर जावका त्या स्कुलाक म्हणून आमगे लागीं माहिती आयिल्ली आसा. तुमगी B.Ed डिग्री कोर्नस म्हूण जाल्यार आनी इंग्लिशांतू फ्लुएन्सी लायक आसा म्हूण जाल्यार तुमी ह्या कामाक एप्लाय करत. तुमकां ट्रॅवल अलोवन्स आनी एकोमोडेशन ह्या दोन्ही मेळटा. तुमगेल्या कसलेची एक संशय आसा म्हूण जाल्यार ह्या फोन नंबराक माहिती घेवेत. 8075133846 हाका कॉल करायची आनी तुमगेल्या रिज्युमे रेडी आसा म्हूण जाल्यार आनी लेट करनाची पेटोवेत. मेल ID info@exploreschool.com info@exploreschool.com हाका पेटोवेत. आतां मुखारच्या सुद्दीक वचा. आनीक कामां आमगेल्या GSP लोकांक खातीरची एक विशेष जावन आसा. GSP सभा मुंबय हांणी एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आमगेल्या समाजा जनाक म्हणून केल्लो आसा. त्या बँकींग IT ना फेसिलिटी मॅनेजमेंट सॅक्टरांतू काम आसा म्हणून तांणी सांगलां. क्वॉलिफिकेशन कसं म्हळ्यार आमी GSP समाजा जनान मात्र एप्लाय करतात आनी विशेष जावन मुंबय आनी MMR ह्या व्याप्तींत आसल्यार तांकां सुलभ जाता. आनी 18 to 25 इयर्सां भितर आसल्या लायक तांणी ग्रॅज्युएट जावन त्या बँकींग आसा पुरो IT जॉब आसा पुरो ना फेसिलिटी मॅनेजमेंट सर्वीस तांतू तांणी ग्रॅज्युएशन कोण आसल्या लायक. तुमकां इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्यार तुमी ह्या गूगल फॉर्म क्लिक करत आनी ते एक मिटींग दवरलें आसा 25 मेक शनिवारू सकाळी 11 गंट्याक. आतां उद्योग समाचाराचे मागीर आमगेल्या GSP समाचारांतू अखेर जावन तुमकां गोश्ट वरीची आरोग्य समाचार. आतां आमगेलो टू बेंगलोर काशी मठाचे आडಳಿತ मंडळ सदस्य जावन आसा श्री गुरुदत्त प्रभू तांणी आसाची. तांणी ह्या वारू खंयचे फलवस्तू विचारांतू तुमकां चडती माहिती दिताची म्हणून तांगे लागीं निमगून येवया. नमस्कार यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड व्ह्युअर्सांक मुगेले गुरुदत्त प्रभूले नमस्कार. हांव मस्त एपिसोड्सांतू तुमगेले आरोग्य समाचारांतू विविध फ्रुट्स
धान्य ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ विषय सांगतात सांगला हांव कसं ताचे न्यूट्रिशियस व्हॅल्यूज कसला उपयोग कशे आमी यूज करूं येता म्हणून विशय तूं सांगतास एप्रिल मे तू हांव फ्रुट्सा विशय उरलो न्हू ह्या एक फ्रुट्सा विशय उरलाय न्ही जाल्यार बहुशा भुरग्यां जाणां बेजार जायता हांव आजी कसो विशय उलयता आस म्हळ्यार कसो व्हिडिओ करता आस म्हळ्यार आंब्या विशय हण्णीन राजा म्हणून कसं सांगताची ताजे विशय हांव सांगता आसा आंबो म्हळ्यार कोणाक लायक ना पुरा जाणांक भारी खुश न्यूज आता विविध व्हरायटीज विविध नमुन्याचे तळीचे आंबो मार्केट येता आसा पळयतना खांब्याम दिसता आसा जाल्यार एक कसं म्हळ्यार आंबो खावच्या नज आंबो खाल्यार साखर चड जाता फॅट चड जाता म्हणून एक आमगेल्या मनांत एक हें आसा आज तुमकां हांव आंब्याचे विशय सांगता आंबो म्हळ्यार एक खाली हण्णीन राजा म्हळ्यार त्या रुची मात्र न्हय ताजे निमते मस्त आरोग्य बेनिफिट्स आसा जाल्यार आरोग्य बेनिफिट्स म्हणटना ताजे आमी न्यूट्रिशियस व्हॅल्यूज कसो पळोवंक येता ताजे कसो प्रोटीन्स आसा कसो विटामिन्स आसा कसो मिनरल्स आसा म्हणून पळोवंक जाता हें पुरा पळोवन ताजे प्रकार खाल्यार हित जावन मित जावन खाल्यार कसले प्रॉब्लम आसना ताजे कसो न्यूट्रिशन्स व्हॅल्यूज न्यूट्रिशन व्हॅल्यूज कसो आहा तुमी पळयल्यार कार्बोहायड्रेट्स ಅಂತ आसा लो कॅलरीज मस्त उणे आसा आनी फॅट उणे आसा हांगा तूं चड कसो म्हळ्यार विटामिन सी 67% आता एक मनशाक दिवसाक कितली विटामिन सी जावका म्हणटा ती 67% एक 150 ग्राम्स तूं 67% ते आमकां सप्लिमेंट करता विटामिन ए आसा विटामिन सी कशें सांगलें विटामिन ए विटामिन ई विटामिन B12 म्हळ्यार एक आसा तशींच तुका डायजेस्टिव्ह हें आसा फायबर्स आसा आनी तूं पॉलिफिनॉल म्हळ्यार एक अद्भुत अंश आसा तें कसं म्हळ्यार मस्त एसिड्स ताजे नॅचरल जावन तंत्र आसता तें कसं करता म्हळ्यार एंटी ऑक्सिडेंट्स सांगताचे आमी रोग निरोधक शक्ती चड करूंक हे पॉलिफिनॉल्स म्हळ्यार तो हेर जावन आसा तशींच हांतो कॉपर आसा मॅग्नेशियम आसा पोटॅशियम आसा विटामिन के म्हळ्यार एक हें आसा तशींच आनी एक नियासीन म्हळ्यार एक विशय आसा हें पुरा सर्वल्यार आंबो एक 5 विशयाक अद्भुत आंबो डायबिटीसांच्यान खावच्या नज सांगताची हांव कसले सांगनी म्हण न्यूट्रिशन व्हॅल्यू सांगता हांव एक विशय हांव तुमकां सांगनी साखर नॅचरल साखरे कंटेंट सांगता 22% आसा फॉर 100 ग्राम्स म्हळ्यार खंडित चड आसा तस जावन बट ते नॅचरल शुगर एक हाजे प्रकार डायबिटीसाच्यान खावच्या नज म्हणून कसं केलो हाजे प्रकार डायबिटीसाच्यान खाव येता म्हणून आसा मिगेल प्रकार डायबिटीस कोणे असल्यार हित जावन खाल्यार दिवसाक एक नवे 2 पीस खाल्लीं जाल्यार लायक सांगता हांव डायजेस्टिव्ह पवर चड करचे एक अंश आसा ते कसं करता म्हळ्यार आमगेल फूड आयटम्साचे कार्बोहायड्रेट्स ब्रेक करून डायजेस्टिव्ह पवर आमगेल चड करता तशें जावन डायजेस्टिव्ह हेल्थाक भारी चांग स्किन केअराक भारी चांग आनी हार्ट इश्यूज आशिल्ल्यांक चांग इता म्हळ्यार हांतू पोटॅशियम आनी मॅग्नेशियम आसा तशें जावन हें दोळ्याक चांग इता म्हळ्यार विटामिन ए आसा विटामिन ई अंत आसा B6 आशिल्ले निमतान हांगा ओवरऑल हेल्थाक तुमकां भारी चांग आंबो तुम्ही खंयचे रितीर तुम्ही आनी इम्युनिटी डेव्हलप करूंक आंबो भारी चांग प्रत्येक नमुन्याचे आमकां देहा जावक जाल्यार हांतू पोशकांश आसा फायबर आसा डायजेस्टिव्ह फायबर्स आसा आनी तुगेले हें आसा आयर्न कंटेंट्स आसा कॅल्शियम ना हांतू विटामिन सी आसा तुमकां बरें येता तुमी पळयला म्हाका आंब्यान वेरियस व्हरायटी आसा आमगेलो तोटा जाल्यार केलो आंब्याचे तुमकां हांव सांगता आनी काय मस्त आमकां येता आसा कित्याक म्हळ्यार हें पंत प्रोडक्शन ಸ್ವಲ್ಪ उणें आनी आंब्याचे विशय सांगता जाल्यार बेसिकली साऊथ ईस्ट एशिया आनी इंडिया भरतखंड म्हणून कसं सांगताचे आमी भरतखंडांत थंय आंब्याचे भारी एक नमुन्याचे हें वर्ल्डांत कंपेर केलें विविध नमुन्याचे आंबो आसा हांव आतां आमगेलो तोटा जाल्यार तुमकां हें दाखयता हांव केला हें रसपुरी सांगताची बारीक आमशी गोड आंबो तुमकां तशींच बादाम पळय तुमी बारीक गोड बादाम आसा कळपाडी व्हरायटी आनी हे एक नंबरान तुमगे सिंदुरा टायप व्हरायटी एक आंबो तसं एक 3-4 पळयता तुमी आतां आमी हांगा नॅचरली रुखार दुखून काडून नॅचरली रायपन करताची म्हळ्यार थंड नवे एक रुमान तो दवरून तें शाक दिवन हें करताची तूं हाजे प्रिकॉशन्स केलो कसो करता म्हळ्यार तुमी खातना फ्रेश आंबो खावका हांतू शुगर नॅचरल शुगर डायबिटीसाक लायक सांगताची वयता म्हळ्यार हांतू तुगेले केलो एंटी ऑक्सिडेंट्स सांगिल्लें तें पुरो आसतना
एक ना दोन पीसस तुम्ही खंडित खावेत केदम खावेत म्हळ्यार ತುಂಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾವು सांगताची मोस्टली शुगर आशिल्ल्यान ಸ್ವಲ್ಪ तम अवॉइड करता म्हळ्यार तुम्ही आंबो खावचे जाल्यार वरल्यान कार्बोहायड्रेट्स इंटेक ಸ್ವಲ್ಪ उणी करायची आणि ಸ್ವಲ್ಪ आंबो खावन ಸ್ವಲ್ಪ वॉकिंग ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज केलें जाल्यार त्या शुगर तुका ब्रेक डावन जावन तुमकां कसले प्रॉब्लम आसना तस जावन प्रत्येकांक हार्टाचे इश्यू हांव कसले एकांक सांगता म्हळ्यार आंबे खावचे विशयान तूं लिहिता आनी मिता जावन आसले कसलें प्रॉब्लम आसना आनी एक कसं म्हळ्यार हांव सावळ सांगलां म्हाका इंडियान जेवचे वेरायटीज भारी लायक तुम्ही प्रिजर्व केल्यान खावं नाकाची पल्प खावं नाकाची आनी कसं म्हळ्यार तूं शुगर ऍड करून खावं नाकाची आनी तुमी आंब्या हुमण करूं येता तातूंत गोड घालत तुमी शुगर घाल नाकाची आंब्या सामाक शुगर जेल तितले अवॉइड करायची फ्रोजन आंबो खावचे हें कर फ्रेश तुमी रुखा दुखून पक्कानी तुमी काण रुखा दुखून तशी खाल्ली जाल्यार ताजी तितले बेस्ट खंयचे ना तुमकां हांव सांगता आसा खंडित तुमी खावेत पळयत तुमी हें पुरो नॅचरली रायपन केला आंबो नेक्स्ट आंबो मात जाल्यार आंबोली कसा पुरो यूज जाता आंबोली तूं हाज्या पशी चड तुमकां कॅल्शियम मेळटा एडिशनल कॅल्शियम आसा मस्त तुमकां आनी पॉलिफिनॉलाचे आयटम्स ऍसिड्स अँटीऑक्सिडंट्साचे ऍसिड्स मस्त तुमकां चड आसा तुमी आंब्याचे खळंबे मिठा घालून खळंबे गोज्जू करता आंबोली चटणी डायजेस्टिव्ह पावर हाका तूं भारी लायक आंबोली लायकोन खायची नॉनचे कोर येता नॉनच्यान कसं म्हळ्यार बीपी आशिल्ल्यान खावचे ना दिता तातूंत मस्त मिरसांग आनी मीठ घालताची तशें जावन आनी ऍसिडिटी तातूंत चड आसता तें तुमी अवॉइड करता तशें जावन आंबोली आंबो लायक कोण खायची सिजनल फ्रूट हें तुम्ही इतली वेळ पळयला ह्या वराचे GSP समाचार तुमगेल गांवन तूं खंयचे एक सुद्दी समाचार तुमकां आमकां पेटोवन त्या आमगेल GSP समाचारान तूं येवका म्हण जाल्यार आनी तुमी लेट करनाशी ताका खंयचे ते विचार आसा पळय ताका व्हिडिओ ना फोटो कंटेंटा ओटूची आमकां ह्या वॉट्सअप नंबराक पेटोवन दियाची ना मेल आयडीक पेटोवन दियाची थंय आमी मुखारची वारू आमगेल GSP समाचारान तूं घालच्याक आमकां मस्त अनुकूल जाता जाल्या तितले व्हिडिओ काडटना लँडस्केप मोडान तूं व्हिडिओ काडून पेटका म्हणून हांव निमगून घेताची ह्या वराचे GSP समाचार अखेरी करता मुखारी आयतारा सकाळी 8:30 GSP समाचारान तूं आमी सकड वापस मेळया सकाळांकय स्वाम्याला आशीर्वादू देवाल अनुग्रह नित्य निरंतर असो म्हूण सांगताची नमस्कारो देव बरें करो.